नमस्कार. सीड डायरीच्या 38व्या भागात तुमका सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इष्टानो, तुमचो आमकां खरेंच खूप बरो प्रतिसाद मेळटा आणि तो सदांच असोच मेळचो. जर तुम्ही अजूनही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर सीड डायरीत आज आम्ही घेऊन आयल्यात बाब सुनील नायक हाणें बरयल्ली कथा बळी. अंकिता एकदम साधे भोळे, दिसपाक सुंदर. नवीनच पंकजाच्या ऑफिसांत जॉइन जाल्ले. पंकजय बी हालींच जॉबाक लागिल्लो. एकेच कडेन काम करता म्हणटकीर कामाच्या निमतान दोगालो एकामेका कडेन संपर्क येतालो. पंकजाकूय ताचे कडेन उलयन दिसताले. इल्ली इल्ली वळख वाडली. अंकिताक आवय बापूय आनी 2 भाव. ते खंय रावता हें सुद्दां पंकजाक समजल्लें. पंकजानूय ताका आपली पुराय वळख करून दिली. वळखीचें रुपांतर इश्टागतीत जालें. तशें कामा बाबतींत बारीक सारीक वादूय जावपाक लागले. पूण आपली चूक नासतना लेगीत ते आपूण जावन सॉरी म्हणटाले आनी इश्टागतीचें नातें जपताले. हो ताजो गूण पंकजाक खूब आवडटालो. अंकिताक कसलोच इगो नाशिल्लो हें ताका कळिल्लें. इल्ली इल्ली तांची इश्टागत घट्ट जाली आनी कामावयले वांगडी लेगीत तांचे दोगांयचे मदीं कितें तरी बरेंच चल्लां हें दुबावान पळयताले. पूण तांची इश्टागतीत चुकून लेगीत केन्ना मोगाची भावना मनांत आयली ना. दोगांय एकामेकाक बरी इश्ट म्हणूनच पळयतालीं. ताचे भायर हेर कसलीच भावना मनांक येवंक ना. फुडें ही इश्टागत केन्ना वाडत गेली तें तांकांच कळेना. त्याच वर्सा पावसांत ऑफिसांतली पिकनीक आंबोले घाटार वचपाचें ठरलें. भाड्याची सुमो करून सकाळ फुडें सगळे वचपाक भायर सरले. अंताक्षरी पद म्हणत एकामेकांची फकाणां मारत, व्हड ल्हान जात पात हाचो भेदभाव करिनासतना सगळीं एकूच फॅमिलींतली कशी वागतालीं. केन्ना घाटा वयल्यान आंबोले वॉटरफॉलार पावले तें तांकांच कळेना. वॉटरफॉलार उदका बरोबर सगळीं खूब किरयलीं. लोकांची गर्दी खूब आशिल्ली. खूब मजा आयली. रातचो येवपाकूय खूब उशीर जालो. पूण घरा पावपाची कोणाक घाई नाशिल्ली. ही जीण खूब सुंदर आसा अशें दिसपाक लागलें. दीस खूब मजेशीर गेलो. सगळ्यांनी खूब मजा केली. पंकज आनी अंकिताली इश्टागतूय आनीक घट्ट जाली. परत येवपाक उशीर जाला म्हणून सुमो घाटावयल्यान नेटान धांवताली आनी अचानक एका व्हडले वलतार ड्रायव्हरालो गाडये वयलो ताबो गेलो आनी गाडी फुडल्यान येवपी ट्रकाक आपटली. सुमो सायडीक लवणली. सगळ्यांचो बोवाळ. अकस्मात कितें जालें तें कोणाकूच कळ्ळेंच ना. सगळीं कशी बशी गाडयेंतल्यान भायर सरलीं. पंकजूय भायर आयलो. पूण ताका अंकिता दिसूंक ना. ताणें गाडयेन परत सारकी नदर मारली. अंकिता गाडयेन ना. ताचो जीव कासावीस जालो. ताणें हेवटेन तेवटेन नजर मारली. पळयत जाल्यार अंकिता रस्त्याच्या सायडीक झुडपांत रक्तबंबाळ जावन पडिल्लें. पंकजान ताचे लागीं धांव मारली. ताका उलो मारलो. पूण तें बेशुद्ध पडिल्लें. पंकज रडपाक पावलो. थोड्या वेळान थंय एम्ब्युलन्स आयली. दुखापत जाल्ली तांकां एम्ब्युलन्सांत बसयली. चड दुखापत अंकिताक जाल्ली. ताचें रगतूय खूब व्हांवलें. उणी दुखापत जाल्ली तांकां ट्रिटमेंट दिवन घरा धाडली. अंकिताक मात एडमीट करचें पडलें. तें अजून शुद्धीर येवंक नाशिल्लें. दोतोरान ताका ब्लड दिवचें पडटलें म्हूण सांगलें. पंकजान आपूण ब्लड दिवपाक तयार आसा म्हूण दोतोराक कळयलें आनी देवा कृपेन दोगांचोय ब्लड ग्रूप एकूच आसलो. पंकजान ताका आपलें रगत दिलें. कांय वेळान अंकिता शुद्धीर आयलें. दोळे उगडना फुडें ताची नदर पंकजाचेर पडली. ताच्या जिवाक धादोस जालें. 8 दिसांनी ताका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. ते परत कामार जॉइन जालें. आता पंकजाक ताच्या ऑफिसांतले वांगडी अंकिताच्या नांवान चाळोवपाक लागले.
अंकिताकूय पंकज आवडपाक लागलो. तें ताची स्वप्न रंगोवपाक लागलें. ताच्या मनान मोगाची कळी फुलपाक लागली. एक दीस ताणें संदी पळोवन पंकजाक उतर घातलें. पंकजूय ताचो मनांतल्यान मोग करतालोच. आतां दोगांय लग्नाचें स्वप्न पळोवपाक लागलीं. पंकज आतां डेली सांजचो अंकिताक घरा पावोवपाक वतालो. अंकिताच्या घरच्यांकूय आतां दुबाव मारतालो. एक दीस पंकज अंकिताक घरा कडेन पावन वतालो. वतना वाटेर अंकिताच्या व्हडल्या भावान ताका आडयलो आनी शिटकायलो. म्हज्या भयणीचो नाच सोडून दी. नाच जाल्यार बरें जावचें ना. पंकजाक कांयच कळ्ळें ना. तरी ताणें धाडस करून म्हळें, आमी दोगांय एकामेकाचेर मोग करतात आनी लग्न जावपाक सोदतात. ताचेर व्हडल्या भावान म्हळें, विसर ताका, कारण तुजी जात वेगळी आनी आमची जात वेगळी. तूं सकयल्ले जातीचो. आमकां तें मान्य ना. पंकजाक कितें उलोवं तेंच कळ्ळें ना. तो ओगीच रावलो. दुसरे दिसा अंकिताय ऑफिसांत आयलें ना. ताणें फोन लायलो. तो अंकिताचे मम्मीन घेतलो आनी म्हळें, परत हाचेर फोन करूं नाका. ताचे फुडले म्हयन्यांत लग्न थारलां. आनी फोन दवरलो. पंकजाक कितें करूं तें समजना जालें. तो सामको निराश जालो. ताचे दोळे मुखार ताका फक्त अंकिता दिसतालें. ताका हॉस्पिटलांतली याद जाली. ताच्या मनान विचार घोळपाक लागले. मनाची घालमेल जाली. ताच्या मनांत विचार आयलो, मनशाचें रगत सगळ्यांचेच तांबडें. कोणाक रगत दितना दोतोर जात पात विचारिना. पूण मोग करपाक, लग्न जावपाक ही जात पात कित्याक लागता? हे जातीयवादान एक मोग सोंपलो. दोन जिवाच्या काळजांतल्या मोगाचो अंत जालो. पूण हे मोगाचो अंत कोणें केलो? जातीयवादाच्या आड मनशानूच न्हय. तर सीड डायरीच्या आयच्या भागात तुम्ही आयकताले बाब सुनील नायक हाणें बरयल्ली कथा बळी. जर तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.